शेनवारा चवथ, आयतारा पंचम। पंचमीक गोंयांत नव्याची पुजा करपाची प्रथा। एके वटेन गणपती बाप्पाचे आगमन जाल्ले आसतना दुसरे वटेन नवे भात शेतात तयार जाल्ले असता। त्या नव्या भाताची कणसां घरा हाडून ताची पुजा करतात। उपरांत त्या भाताची खीर करून गणपतीक नैवेद्य दाखयतात। आमचं चवथ जी आसा ती आमी सहकुटुंब सहपरिवार सगळ्यात मनयता, पण तितुरली खाशेलकाय म्हटल्यार आमी जवळ जवळ 40 लोक एका एकठांय येवन आमी हो चवथीचो सण मनयता। हरशीं आमी सगळे आडे कडेन सगळे आपापल्या पोट धंद्या वेव्हाराच्या हितून, पूण चवथ ही आमी एकठांय येवन सगळे लोक मनयता। आदले दिसा तय, दुसरे दीस अजून 5 दीस आमचो गणपती वार्षिक म्हणून 6 दीस आमी मनयता आनी सगळे मोठ्या उत्साहान सगळे जाण करता। तितुरले आमचे नवे आमी सगळे कडेन प्रत्येक कडेन गांवागांवांत वेगवेगळी प्रथा आसा। थोडे नवे हाडटा, देवळान पुजा करता, देवळान दाखयता ते करता। आमची सदांच पूर्व परंपरागत म्हणजे आज्या पणज्याच्या सुद्दां चालू जावन आयिल्लें आसा की दुसरे दिसा पंचमी दिसा सकाळी पुजा करून जे कणस नवे येता ते नवे ते आमी पयले गणपतीक अर्पण करता। हरशीं सुद्दां जाल्यार खंयचो कार्यक्रम आनी कितें करतले जाल्यार गणेश पुजा हे करता। ते पद्दतीन आमचे नवे जे आयला ते आमी देवाक अर्पण करून बरी पीक येवची सगळें हें तें करचें अशें तशें करून आमी ती नवे हाडून हांगासर पुजा करता। शेतान ते नवे कणस काडटा, ते व्हरोन देवाच्या फुड्यान गणपती दवरता, थंय तेजी पुजा करता आनी मागीर आमी ते गणपती पायले उपरांत सबंद बांदून दारार आमी तो गोंड बांदून दवरता। ही नव्याची पद्दत। तशेंच आतां पयलीं सुद्दां तुमी पळयता की चवथ हो एक गोंयांतलो मुख्य उत्सव आनी सगळे एकठांय येवन सो 4-5 दीस सुद्दां धूम धडाक्यान सगळे जाण हांगासर मनयता। आतां सगळीं जाणां घरान जाता एकठांय म्हटल्या उपरांत 40 लोकांचें जेवण हें तें सगळें करप म्हटल्यार बायलां आपले परीन सगळें वावुरता, सगळें हें तें करता एकठांय जावन सगळे आनी 5 दीस सारके मोठ्या धूम धडाक्यान आमचो हो चवथीचो उत्सव आमी मनयता।